दोन विषय. मनशा सैमांत जल्माल्ल्यामध्ये जुवांव प्रास दुसरो ना, तरी पूण देवाच्या राजांत सकटां प्रास ल्हान म्हूण लेखलेलो ताचे प्रास व्हरतो म्हूण येत. ही पयली गजाल. दुसरी गजाल, सगळ्यांनी जुवांवची शिकोवन आयकली आनी आपली पातकां रोडोन तांणी जुवांव तावन स्नान घेतलें आनी जिवन बदलिलें. पूण फारिसेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जुवांव लागचें स्नान घेवंक इन्कार केल्ल्यान आपणा विशांतली देवाची मांडावळ तांणी निर्फळ केली. नियाळ करुया. ह्या 21व्या शेकटांत आमी आसां आनी आमकां जायत्यांक हांवें म्हणचें जाल्यार भुरग्यांची बूद. भुरग्यां तावन आमी जायतें शिकता. भुरगीं सांगता आसतना तांणी उलयलें आयकलां तुमी. तांणी कहलें उलोवचें. म्हजी मम्मी तुज्या मम्मीच्या की व्हडली व्हरती. म्हजो डॅडी तुज्या मम्मीच्या की चड स्ट्रॉंग. म्हजें गिफ्ट तुज्या गिफ्टाच्या की बरें. म्हजें आंगलें तुज्या आंगल्याच्या की बरें. वय मू. आतां वर्ल्ड कप क्रिकेट काबार जालें. ताच्या उपरांत फिफा वर्ल्ड कप स्टार्ट जाला. अर्जेंटिना आनी फ्रांस फायनलागेची आयल्यांत. आतां बेगीन सामकां फुटबॉल संवसारांत व्हरतो कोण हाचें फलितांश मेळटलें. वय स्पोर्ट्स संवसारांत आमी तेंत सवाल विचारता. स्पोर्ट्सांत फुटबॉलांत व्हरतो कोण, क्रिकेटांत व्हरतो कोण. राजकारणी काले म्हणटात राजकारी संवसारांत व्हरतो कोण. हर एका फिल्डांत म्हळें हांवें आमी सारक्यांत व्हरतो कोण. आनी आमी कांय ताच्या की पयसा सांगी. आमची सेजा व्हडलींगी आमी व्हडलीं. ती इंग्रेस्तांगी इंग्रेस्तां. तांचे कडेन चड भांगार आसा की या तिचे कडेन चड भांगार आसा. आनी म्हजे कडेन कांय ना आणकी जाय म्हाका. वय मू. सगळें जिवीत मोगाच्या न्हू. एक कंपॅरिजन, एक तुलन. आनी केन्ना आमी तुलन करता, कंपॅरिजन करता. म्हाका ताचे बरी जावंक जाय, म्हाका हाचे बरी जावंक जाय, म्हाका तशें करूंक जाय, म्हाका अशें करूंक जाय. तांकां आसा हांकां आसा म्हाका ना. कितें जाता? सगळें जिवीत एक कॉम्पिटिशन जाता न्ही वय की न्ही. जर तर हें तुलन करचो हें चिंतप नातलें जाल्यार आमी खंय पावत्या. संतोशान आसत्या, शांती समाधानान आसत्या. आज खंय पावलें हांव. पूण एक सांगा म्हाका बाबा, तुज्या डुप्लिकेटा खंय म्हणी पळयलाय तुवें? तर कोणा कडेन कंपेर करताय, कोणा कडेन कॉम्पिटिशन करताय? एका रुखाची दोन पानां समेत एका सारकी नांत. तुमी वानक आनी येवंक शॉपाक येतात न्हू. तुमचें प्रॉब्लेम कालें. एक वान पांया भितर नीट येता, दुसरी एकच लूज जाता नाल्यार इल्ली टायट जाता. ते वानो घाल्याक तशें करतात. ते वानाचें प्रॉब्लेम न्ही. तुजे दोन पांय समानांत एकलेक नांत, तुजी दोन बोटांय एकलेक नांत, तुजे दोन दोळेय एकलेक नांत. आज जाल्यार वचून आरशान पळया. देव इतलो व्हडलो गी, इतलो विभिन्न करून आमकां ताणें रचलां गी, दोग मनीस सारके नांत. जर ह्या संवसारांत कॉम्पिटिशन ना जाल्यार, देवाच्या मतीन तें कॉम्पिटिशन नातलें जाल्यार आमी कलें कंपॅरिजन आनी कॉम्पिटिशन करचें. देखून म्हळें हांवें आमची जायत्यांची बूद भुरग्यांची बूद म्हणून.
हें पुरो भुरग्यांनी करचें, व्हडांनी करचें न्ही. तर आमी व्हडांय करताय जाल्यार बेजाराची गजाल. ताचे कडेन इनोवा आसा, देखून म्हजे कडेन इनोवा क्रिस्टा जायचे. ताचे कडेन इनोवा क्रिस्टा आसा, आतां काल नवें आयलां, म्हाका तें जायचें. नो नो आतां किया कंपनी बरी, खली पुरा चिंतना. आनी कित्या खातीर बाबा, तुजे कडेन पयशे आले वचून हाड न्ही. तुज्या मजे खातीर, तुज्या संतोशा खातीर, दुसऱ्यांच्या तुलना खातीर न्ही. पूण आज आयच्या वांजेलांत जेजू आशिल्ल्यान ती एक चिंता घालता घेवन बघता आमकां. मनशा सैमान जल्मल्ल्या मोदें जुवां प्रात व्हरचो ना. तर उरले पुरा सकयले गी, उरले प्रावधी पुरा कीळ गी. पूण जेजू सांगता, तरी पूण देवाच्या राजांत सकटां प्रात ल्हान म्हूण लेखलेलो ताचे प्रास व्हरतो म्हण येत. तर देवाच्या राजांत व्हरतो कोण? क्रिकेटांत तो व्हरतो, फुटबॉलांत व्हरतो, देवाच्या राजांत थंय कंपॅरिजन आसा गी, थंय तुलना आसा गी. थंय जेजू आमकां आज कितें सांगता? जर तर देवान रचले दोग मनीस सारके ना जाल्यार, एक सारके ना जाल्यार, थंय तुला ना जाल्यार, तर जेजू आज आमकां कितें सांगता? जेजू आमकां सांगता इतलेंच, देवाच्या मतींत, देवाच्या चिंतपा प्रमाणे व्हरतो कोण? कोण तो? जोन बावतिस्त गी, प्रॉफेट गी. आमी जर तर हें सवाल आमकां विचारल्या खाले म्हणटा, आवयच्या कुसव्यांत हांव जल्मल्ल्या सगळ्या मनशां पैकी व्हरतो कोण? जेजू. जेजू. ताच्या उपरांत आंकवार सायबीन. पूण जुवां बावतीस व्हरतो गी. आमची जाप केन्नाच जुवां बावतीस वचची ना. आमी एक जेजू म्हणटा, नाल्यार सायबीन बाय म्हणटा. पूण जेजू जर तर जुवां बावतिस्त म्हणटा, ताच्या उपरांत देवाच्या राजांत कीळ असलो तूं व्हरतो म्हणटा, हाचो अर्थ कितें? देवाच्या मतींत व्हडलो कोण? देवाच्या राजांत कोण पळय तो भितर रिगला, कितलो धाकटोय जावं ती, तो सगळ्या प्रास व्हरतो. कित्या? कित्या? तो देवाच्या मोगाचो, तो देवाच्या मोगाचो. देव तसो अगणित रितीन मोग करता, देखून तो सगळ्यां प्रास व्हरतो. देखून आमी म्हळें कितली बागी आमी. आज आमी आमचो तो कोम पुंगताव, जावंक पुरो पॉझिटीव, जावंक पुरो नेगेटीव. पॉझिटीव कितें म्हळ्यार कोम पुंगताव आमी, हांव बरो, म्हाका जाय ती जाल्यार दांत, म्हाका जाय तें करूंक शकता. ना जाल्यार हांव किरकोळ, हांव पातकी, हांव अस्कत, हांव धूळ आनी माती. दोनी सूख आमी सगळीं व्हरती. कित्या? देवाच्या काळजा मोनांत आमी व्हरती. कितलोय किरकोळ तूं जा, कितलींय पातकां तूं कर, कसली दुबळी जिणी तूं जिये, पूण देवाच्या काळजांत तो तापवत केदळास ना. ताका बागेवंती आनी पातकी एकच, दुबळोय ग्रेस्ती एकच, शांती आनी सामाजीक मनीस ही एकच. कित्याक ताच्या काळजांत, ताच्या मोतींत तापावत ना, तुलन ना, कंपॅरिजन ना. देखून देव म्हजो आनी तुजो अगणित रितीन मोग करता. ही पयली गजाल. दुसरी गजाल, कोण पळय असो अनुभव घेता, तो कितें करता? तो कितें करता? सगळ्या लोकांन जुवांची शिकोवन आयकली, आपली पातकां ती रडली, देवाचो मोग कितलो म्हूण तांकां समजालें, आनीक जिनिबो धरून वय जेजू क्रिस्ताच्या पावलांनी सोलोंक ती मुखार गेली. पूण
फारिसेवांनी आनी शास्त्रींनी असलें जिवीत जियोवंक इन्कार केल्ल्यान देवाची मांडावळ तांणी निर्फळ केली. आज आमी खंय आसा? आज आमी खंय आसा? वय देव आमचो मोग करता, देव म्हाका सदांच सांबाळ रावता, सांबाळून दवरता, देव म्हाका कितेंच उणें करचो ना, देव म्हाका कितेंच म्हजो हात सोडचो ना. आमचो सगळ्यांचो भावार्थ बरो, पूण हो भावार्थ एक अनभोग जावन आमी परिवर्तन केला गी. देखून आज ही भावार्थाची सतां आसात पळय, ती भावार्थाची सतां उर नासतना म्हज्या अनभोगाची सतां जावन हांवें मानून घेतलां गी. तें क्रिस्ती जिवीत, तें सोबीत जिवीत. आनी केन्ना देव म्हजो मोग करता, गणीत रितीन मोग करता आनी देवाच्या काळजा मनांत हांव व्हरतो म्हूण म्हाका केदाळ अनभोग जाता. हांव केदाळ कितें करता? हांव कितें करता? देवाची स्तुती गावन म्हजें जिवीत जियेता. तेंच हाचें पयलें वसाप. देवाची स्तुती करा, देवाचें नांव होगळसिया, कित्याक देवान तुजी पातकां धुल्यांत, तुमचे सगळे कश्ट तो समजला आनी नवें जिवीत तुमकां दिवंक तो आयतो जाला. आद्वेंत कालाचें चिंतापें देव म्हजे सांगाता सदांच आसा. देखून दिनवासेचें जिवीत म्हजें, संतोशाचें शांती समाधानाचें जिवीत म्हजें. अगस्ट राय ह्या संवसारांत आसलेल्या रायां पैकी व्हडलो राय. जेजू कितें पुळा बिरुदां दिल्लीं, ती पुरा बिरुदां त्या रायाक रोमान दिल्लीं, रोमा शहरान दिल्लीं. म्हळ्यार जेजू येता आसतना एक संवसारी राय एक समाज बरी शांती समाधानाची रुतां करता. दैवीक जिवीत म्हजें आनी तुजें जावच्या खातीर हें क्रिसमस फेस्त येवच्या पयलें म्हजें आनी तुजें काळजी भोवशा आमी रुतां केल्यार ही शांती हो संतोश हें समाधान आमचें जाता. तेंच भाग आमकां फावो कर सायबा म्हूण मागुया. आमेन.